सेबे सेबे ओ सेबे कोण रे? अरे कसा? विशाल यो यो मरे. कसा यो भाय करता अरे पोणीचे वचपाक नासता यो यो तू आतां मातशें नाका यो रे अरे यो रे भितर ये तूं आनी कितें रे सायबा यो 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 विशाल यो यो ये बस बस आता काढ रे तोंडाचे काढ काजूवर बघा. डिस्टन्स आसा मरे सोशल येस थँक्यू जाम मागीर घालून कित्याक आयलो? तुकाच मेळपाक आयला अरे म्हाका खूब मेळपाक? हय खूब दिवस जाले तुजी ताकद ना मरे कितले दीस जाले तुका आयज फोन करतलो फाल्यां फोन करतलो चित्ता म्हटलें तुका वचून मेळया जाग ना म्हणजे अरे तुजी कातरात ना रे युट्यूबाचेर कितले म्हयने जाले आता म्हटलें कितें एक्झॅक्ट जालां कांयच कळना जालें प्रॉब्लेम न्हू रे कितें ना ना प्रॉब्लेम ना पळय विशाल हां तुवें विचारला म्हूण सांगता हां कित्याक ह्या आदी म्हाका जायते जाणांनी विचारले पूण हांवें कसलें ना तसलें रिजन सांगलें आनी तांकां ओगी केलेच हां आतां तूं मुद्दम आयला आनी आमगेर आयला म्हण आतां तुका सांगचें पडलें न्हू पळय कितें आसा जाणा मरे तूं एका बिझनसान कितें इन्वेस्ट करता न्हू कित्याक करप तें तुका एक दोन पयशांचो फायदो फायदो जातलो सारकें न्हू सो तशेंच मरे आमचें कितें जालां हिंगसर ह्या दिसांनी आमी मरे सांगून सांगून थकले सांगून थकले लोकांक कितें सगळ्या गोंयकारांचो हांव गुन्यांव करिना हां. थोडे जाण आसात रे आतां सारकें तुका सांगचें म्हटल्यार तूंय घुस्पलो आसता सांगता हे युट्यूब म्हणटा तें मरे आतां कितें आसा थोडे जाण चिंतात आमी युट्यूबार कसलेंय कंटेंट अपलोड केलें म्हणटच तातूंत आमकां भरपूर जोड आसा अशी हय तुका कशें दिसता म्हाका तेंच दिसता हेंच तें अरे हांवें चॅनल स्टार्ट करचो केला म्हटल्यार तुका आतां विचारया कशें कितें बरें टायमारूय येयलो तूं हां हां सांगच्या पय स्टार्ट करनाका म्हणना हांव हां तें तुजें डिसिजन पूण हांव कितें सांगता तें आयक सांगता तें सारकें आयक आनी ताजें सारकें स्टार्ट कर हय आतां जायते अशें आयकूंक आयलें की तियात्रीस माचयेर रावन व्हडलीं व्हडलीं भाशणां दितात आंदोलनाक एकलोय दिश्टी पडना गोंय सांबाळपाचें आंदोलन जें जाता थंय एकलोय दिश्टी पडना थोडे जाण कितें म्हणूंक लागले जाणा तूं ते युट्यूबार बिजी आसात रे जोडून पडल्यात आतां हांव तुका सांगता आनी कोण म्हणटा तांकांय आयकुनी युट्यूबार तर एक तुजें कांतार अपलोड करतलो तातूंत कोर्स मिनिमम 15 ते 20 हजार तुका आसा कोर्स तुजो आसा पळय खर्च तुजे व्ह्यूज कितले जाता जाणा तूं मॅक्झिमम 1.5 लाख जाता ताजे वयर तुजे व्ह्यूज जायना जावन कोणाचे कितें जालेले 1-2 लाख येता कितले जाणा तूं परते 8.5 ते 9 हजार 1.5 ते 2 लाख व्ह्यू जाले जाल्यार ह्या हांवें तुका सांगलां तें एक तूं कांतार तुजें अपलोड कर तूं आतां एक नाटकीस तुवें बरो एक रोल करपी मनीस एक प्ले धाकटी कशी अपलोड कर आनी पळय तो प्रूफ आनी मागीर म्हाका येवन सांग सायबी तुवें कितें सांगलेलें तें सारकें हांव फोट पळयलें सो जोडून पडल्या म्हणटा तें आनी कितें रे युट्यूबार 33 जोडून पडला म्हणटा तें कितें रे हां आनी एक युट्यूबार तो तशें करून तुवें म्हाका विचारलें जापूच ना मरे तुजी युट्यूबार तूं नाच मरे ह्या दिसांनी खरेंच हांवें बंद केलां घालपाचें तेच कित्याक कित्याक एक तर व्हिडिओ आमी अपलोड केलो युट्यूबाचेर आमचे सगळे गोंयकार म्हणना हांव सगळ्या गोंयकारांक म्हज्यान दुनियाकारी करूंक जायना जायते जाण बरे आसात थोडे जाण पळय आसात न्हू डावनलोड करतात मरे आनी एकामेकाक शेअर करतात डावनलोड करतात फेसबुकाचेर अपलोड करतात आतां हे तूं कित्याक काय म्हणटलो राव तुका हांव थोडी क्लिपां दाखयतां कशे कशे मनीस डावनलोड करून कोणे कोणे फेसबुकाचेर अपलोड केल्या हे पावटी तांचे नांव सयत तुका हांव दाखयतां पळय पळय सगळ्यांक दाखयतां पळय
येते मनीस थोडे जाण आमच्या मध्ये आसात. ताका लागून हांवें पयलेंच म्हटलां खरेंच आमी कुल्ल्यो काय. आतां हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. सो अशें तर एकामेकाक डावनलोड करून व्हिडिओ अपलोड केले फेसबुकाचेर, डावनलोड केले, शेअर केले जाल्यार आमचे आनी व्ह्यूज खंय जातले. आमचे आसात पयले 100% गोंयकार 20% आमचे व्ह्यूज जातात. ताजेरूच आमकां एक 7,500-8,000 हजार तर मेवता, मोडून 20,000 मेवता 7,500-8,000 जाल्यार हे डावनलोड करून एकामेकाक शेअर केले म्हणटोच ते वय गेले. सो तूं म्हाका सांग, आमी 35 व्हिडिओ म्हज्या युट्यूबाचेर घातले. 35 व्हिडिओ. जायते जाण म्हणटले तियात्रीस म्हणटा मरे आमी कोंकणी पासत झगडटा, गोंया पासत झगडटा. कोंकणी पासत केलें हांवें म्हजे सॅक्रिफायसीस कितें आसा ते केले. 35 व्हिडिओ अपलोड केले. पूण 35 व्हिडिओ जे हांवें मोडल्या ताचे वद्दे पासून म्हाका परत येयले ना. वयल्यान आमचेर बोगलांडा अशी येता तियात्रीस युट्यूबाक जडून पडल्या. तियात्रीस युट्यूबार बिझी आसा, त्या आंदोलनाक दिश्टी पडना. हाका लागून हांवें युट्यूबार अपलोड करपाचें बंद केलें. कित्याक अशें डावनलोड करून तो एकामेकाक फॉरवर्ड करता. फाल्यां तूं युट्यूब चॅनल ओपन करूंक सोदता मरे कर आनी पळय तुजेय तो डावनलोड करून एकामेकाक शेअर केले न्ही. तुका काय म्हणटलें हांवें हंबल रिक्वेस्ट म्हूण एक व्हिडिओ पासून युट्यूब चॅनलाचेर म्हज्या घातलो. आतां तो व्हिडिओचें एक धाकटें क्लिप तुका दाखयता पळया. तुका लिंक दिसता हे व्हिडिओचें लिंक तें तुमी फॉरवर्ड करचें. पूण हें जें तुमकां डावनलोड केल्लो हो व्हिडिओ दिसता असले व्हिडिओ फॉरवर्ड करचे न्हय. कारण हे व्हिडिओ फ्रॉड मनशांनी डावनलोड करून एकामेकाक फॉरवर्ड केल्ले आसता आनी ताका तेंको दिवन तुमी आमची कला वो आमची माय भाशेची उमेद जी आमी तुमकां दाखयता ती पिड्यार करची न्हय. कारण असले व्हिडिओ तर तुमी फॉरवर्ड करीत फुडें आनी आमकां व्हिडिओ करूंक उमेद येवची ना. ताका लागून मागता हे लिंक जें आसा हेंच लिंक तुमी फॉरवर्ड करचें. हे डावनलोड केल्ले व्हिडिओ फॉरवर्ड करचे न्हय, अशें डावनलोडूय करचे न्हय. युट्यूबार हे लिंक पडयचें. ओके हो तो व्हिडिओ इतले एक्सप्लेन करून पासून आमचे गोंयकार अशें तर एकामेकाक डावनलोड करून तर शेअर करतात. थोडे गोंयकारांक सगळे गोंयकार म्हणना जाल्यार तूं म्हाका सांग कित्याक रे आमी ती युट्यूबार घातना अपलोड करूंक जाय. कितें करपाक आमच्या बोल्सांतले मोडून केलें. कोंकणी पासून आमचें कितें योगदान जावचें म्हूण आमी 35 व्हिडिओ केले. सांगले कितके फावटी आपल्याक जाय तेच डावनलोड करतात, शेअर करतात, डावनलोड करतात, अपलोड करतात फेसबुकाचेर. एक लिंक शेअर करून फकत 1 सेकंड लागता. पूण तो डावनलोड करून एकामेकाक शेअर करून कितलो टायम लागता. तरी आसतना टायम वेस्ट करून ते डावनलोड करून शेअर करतात पूण लिंक शेअर करूंक सोदिना. हो तुज्या क्वेश्चनाचो आन्सर. हाका लागून हांवें युट्यूबार व्हिडिओ घालपाचें बंद केलें. आता कळ्ळें मरे तुका. कोणाक सांगल्यारूच कळटा न्हू, नाजाल्यार थोडे जाण बेश्टेच पोपाटी मारतात. आता एकूच क्वेश्चन विचारता. आयला तू इतला पयस म्हणटा म्हाका सांग तू तियात्र इंडस्ट्रीन कसो भितर सरलो आनी कशा मरे सेवी द दिवा म्हणटकच फक्त आमचे गोंय न्हू तर आख्खे गोंयकार जे जगाच्या खंयच्याय कोनाकोपऱ्याक आसात ते सगळे तुका वळखतात. सो इतलो तू फेमस जालो तुजो सिक्रेट कितें? विशाल सांगचें म्हणल्यार मरे कितें जाणा तूं. हे मरे बरें क्वेश्चन तुजें. हांव नको तूं केरीसान आमगेर येवंक भायर सरला तेन्ना म्हाका एक क्वेश्चन विचारतलोच म्हूण प्लॅन करून आयल्लो. ना प्लॅन न्हू आयले तकलेन आयले म्हज्या. बरें आतां विचारना म्हण तुका सांगता. हेजेरूच मरे एक लोकांचो असो रुमर नको अशें म्हाका जायते फावटी आयकूंक आयलें की अरे ह्याका केन्ना आमी पळोवंकूच ना मरे सेबीक स्टेजीचेर. रोखडोच फेमस जालो मरे. हो खंय आसलो रे रोखडोच फेमस जालो. तशें ना तें. एक म्हणणी आसा जाणा तूं एका कापडान खंय बायल म्हातारी जायना. आयकलां तुवें? एके रातये भितर हांव फेमस जावंक ना. विशाल म्हजें ह्या तियात्र फिल्डांत भितर सरोंक ल्हानपणीसान भरपूर योगदान आसा. म्हजो बापूय पयलो तियात्रीस. म्हज्या बायचें नांव आतां ही इज नो मोर लेट टॉमी पास्क्वाल्डायस. ताणें ह्या आमच्या गांवांत दिवार इज एन आयलँड नारवा म्हजो गांव आतां हांव रावता थंय तियात्र करून दाखयल्या. आनी लोक जायतो म्हणटालो साबी तुका बायचें आयलां तुका डॅडीचें आयलां. तीच लायन ताची घेवन हीच उतरां हांव म्हज्या मतीन घेवन आमचे इगोर्जेन जेन्ना आमचे दोतोनीचे प्रोग्राम जाताले
कॉन्सर्ट जाताले व सिंगिंग कॉम्पिटिशन जाताले तोय पार्टिसिपेट जावप आमच्या स्कुलान जे प्रोग्राम जाता ओ कॉन्सर्ट जाता ओ वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशनां जाता ओ सिंगिंग कॉम्पिटिशनां जाता तोय पार्टिसिपेट जावप ताच्या उपरांत गांवचे बारीक बारीक तियात्र नाचप कितें नाचप खंय नाचप कितें जायतें आसा हातूंत भितर पूण जेन्ना सलमान खान आपल्या गांवान खंयच्या नाटकुल्यान तो एक्ट करता ताका बॉम्बे कोण वचना खंय ताजें ओरिजिनल गांव खंय आसा पळय तो बॉम्बे येवन फिल्म इंडस्ट्री भितर सरलो म्हणटच मातशी एक्टिंग पब्लिसिटी जाली म्हणटा सलमान खान बरें आरे बाब तशें जालां न्ही हांव हे सगळें धाकटे बारीक फिल्म कितें दोतोनीच्या प्रोग्रामान गांवाच्या प्रोग्रामान इस्कॉलांनी कितें करतालो तें कोणें पळोवंक ना थंय प्रायज घेतालो तें पळोवंक ना जेन्ना हांव प्रोफेशनल स्टेजीर आयलो अरे लोकांच्या नदरेन गेलो अरे कोण रे बरो म्हणटा मरे कांतारा ह्याका केन्ना पळोवना मरे हो खंय आसलो रे आनी रोखडो फेमस जालो म्हणटा ते तशें ना ते धाकटेपणीसान पोस्ट केले ते तुका एक दीस तुजो रिजल्ट मेळला तो तशें आसता आनी तुका सांगचें म्हणल्यार ह्या तुवें म्हाका सांगलें पळय कसो भितर सरलो कितें आसता मरे आमी जायते फावटी दुसरे आमकां कोण चान्स दिता न्हू ताची नांवां एक एकदां आमी विसरतात फर्स्ट हांव आमच्या नारवा गांवान दिवार नारवा गांवान 2 फेब्रुवारीचें आमचें कंदल्यार ह्या सायबिणीचें फेस्त जाता थंय म्युजिकल शो तियात्र बी करताले आमी तेन्ना धाकटे आनी हांव बोटी तेन्ना वेकेशनाक घरा आयल्लो आसलो एंटनी सिल्वेस्टराचो म्युजिकल शो आसलो हांगासर विथ द प्रोफेशनल कास्ट कॉमेडियन डॉमिनिक फ्रांसीस तुवें लुईस बच्चन आल्बर्ट एंड्रू आनी सगळे बरे बरे सिंगर ताचे मदीं हांवें 2 कांतारां म्हटलीं ते म्युजिकल शो आमच्या गांवान आतां न्हू आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी म्हाका फुलयलो साठी म्हण रे कांतार आनी तेन्ना मरे हांव कंपोज करिनासलो पण तुका सांगता म्हाका ते उगडास पासून ना आय एम सॉरी टू से त्या कंपोजराचें नांव आनी त्या सिंगराचें नांव पासून म्हाका उगडास रेडियार हांवें ते कांतार आयकल्ले एक 4 लायनी म्हणून दाखयता हांव मरे पुडवे न्हेसोन बाप्पा न्हेसोन कांतार म्हणटा सगट म्हाका वळखतात पांडुरंग मागेलें नांव या वर्सा लगीन जावन फुडें सरला लगीन मागेलें म्हणून गांवान पडला बाबाव वकल रुपान सबीत आनी बरो जावो स्वभाव दोत देणे तांचे लागीन मातच ना फरसान दिल्यार पासून घेवचो ना नवरो एकदम बरो कसलेच वेसन ना घर जावून म्हाका करता जाल्यार फाटी सरचा ना म्हणजे कांतार हांवें म्हटलें बरें आनी एक कांतार हांवें म्हटलें जुजे रोडाचें जुजे रोडान कंपोज करून कांतार तारवोटी आनी हांवूय तेन्ना तारवोटी तारवासान बियाज मारून हांव घरा आयल्लो आसलो तें कांतार मरे जुजे रोडान हांवें म्हटलें तेन्ना हांवें कंपोज करून नासलो न्हू आमी कोणें म्हटलेलीं कांतारां म्हणटालीं आनी ती कांतार अशें आसलें तारवोटी दर्याच्या लारार हांव काम करता 7 सोमदीर दर्यान एक सुरपोण साता सोमदिरान फकत सुकती बोती पळयता काळजांतले दूख मोज्या काळजान दवरून हांव नियाळून रोडटा वियाचीक वेताना रोडटात फामील बायल दोशीच ल्हान पोरां गोरचो उगडास करून आमी सारतात निस्तूर वरां बिरान दिसता सोमदिरान पळयतो कुस्ती ओलिस्त्रलारां तुफानान फुडो करून तारवोटी सांबाळतात कारां हें कांतार जुजे रोडान कंपोज करून ताणें तारवोटी कांतार म्हणलें तेंच हांवें म्हटलें आनी लोकांनी इतलें एप्रिशिएट केलें थिंगासोरसान पळोवन म्हाका टोनी बॉय दिवार हाणें म्हाका आल्फी आर्ट्स प्रोडक्शनाच्या तियात्रान पाका तियात्र मोयड्यां पाकलो आमचो ड्रामर तांचे इगर्जे कडेन तियात्र जाल्लो फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात ताणें म्हाका थंगसर आल्फेडीक सांगलें एक भुरगो आसा सेमी म्हण बरो ताका कांतार म्हणून हाडया आतां नवे भुरगे म्हणल्यार थोडे डायरेक्टर चान्स दिवंक सोदिना घोडे ताज्याय मतीन जालें आसतलें आल्फ्रेडच्या मतीन जालें आसतलें आनी कोणाक आपयता कितें ताणें जाल्यार सांगलें पळय ताका कांतार म्हणटा आसतना बरो म्हणून बरें बरें टोनी बॉय दिवारान म्हाका आल्फिदे दिवाराच्या तियात्रान चान्स दिलो हांगासर कांतार म्हणटा तो पळोवन आनी खरेंच पयलो म्हाका तियात्रान हाडपी टोनी बॉय दिवार हांव जायते फावटी ताचें नांव विसरलां कित्याक जायत्यो इंटरव्यू हांवें दिले विशाल पूण ताचें नांव सांगूंक
येवंक ना अशें आमी विसरतात एक फावटी हांव विसरला तेच्या ना बट ताका लागून सॉरी म्हणटा बट ही वॉज द फर्स्ट गाय टोनी बॉय दिवारान म्हाका चान्स दिलो आनी ताच्या आल्फेडीच्या तियात्रांत मागीर आल्फेडीन म्हाका पळयलो आनी आपणाच्या तियात्रान कॉम्पिटिशनाक चान्स दिलो कॉम्पिटिशनाक चान्स दिवन थंयसर सावन एक दीस म्हाका शराव तियात्र आसलो आमचो फादर नेविलाचो थंयसर म्हाका आनी म्हजे मिसेसीक महिला मंडळ म्हणून एक कांतार आहले आनी हांव ऑफ बिझनेसान कांतार म्हणलो थंयसर सावन कोण कॉमेडियन कंपनीकान आपणाच्या तियात्रान म्हाका पॉप्युलर तियात्र कॉम्पिटिशन चलतालें इन द इयर 2011 मारगांव थंयसर म्हाका एक कांतार म्हणून आपयलो ते कांतार तुजें बरें ना हिंगासर म्हणून आनी थिंगा म्हणलें नॉमिनेट जालें म्हजें कांतार कॉम्पिटिशनाक प्रायजाक गॉट सेकंड कॉन्सोलेशन प्रायज ऑर समथींग आहा म्हज्या कडेन तो थंय म्हाका जुनियर नेल्सनान पळयलो जुनियर नेल्सनान कॉमेडियन आगोस्तिनाक सांगलें आनी एक भुरगो आहा बरें कांतार म्हणटा बेस्ट सारकें थंयसर ताणें कॉमेडियन आगोस्तिनान आपल्या तियात्रान ऑफर दिलो कॉमेडियन आगोस्तिनान तियात्रान पॉप्युलर लेवलार तो एक फावट पावलो म्हणटा सगळे तुका तियात्रीस मार्गांव शारांत टप 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 करून वो डायरेक्टर तो डायरेक्टर सगळ्या डायरेक्टरांक मनाचो एक चुकोन फकत दोनूच प्रिन्स जेकब आनी जॉन डिसिल्वा ऑफर दिल्लो म्हाका दोगांयनी पूण तांकां हांव नाचूंक पावना कारण जायते तियात्र हांवें घेतलेले आसले कित्याक चोडूय तें बरें केन्ना धरूंक जाय न्हू सो तांकां नाचूंक पावना पूण सगळे डायरेक्टरांक मनाचो सो फेमस जावपाक कारण म्हटल्यार ह्या मनशाचो हात आसा आतां तुका डायरेक्टर तो चान्स दिना तूं कितलोय बरो आसूं तुका डायरेक्टर चान्स दिना तूं लोकांचे नदरेक करिना तूं फेमस जायना सो स्टार्टड फ्रॉम द म्युजिकल शो टोनी बॉय दिवारान म्हाका थंयसर सावन आल्फीच्या तियात्रान आल्फीच्यान सावन मागीर कॉमेडियन डॉमिनीक जुनियर नेल्सनान पळोवन थिंगासर आगोस्तिनाक रेकमेंड केलो आनी अशे तरेन आयज हांव ह्या लेवलार पावलो आनी ह्या लेवलार पावून हांव पयलो सद्याक म्हज्या फॅमिलीचो आभारी देवाचो आभारी आनी लोकांचो आभारी कित्याक लोकांनी म्हाका मानून घेतलो म्हूण आयज हांव ह्या लेवलार पावलो बारीक 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 कांतार वाचता मरे म्हजे डावनलोड बी कोता काय कांतार तुझे कांतार डावनलोड हे पळय मरे अरे हांगा जा आसलो थंय रेंज मेळना आनी हांगा रेंज मेळटा म्हणटा हांगा येवन आयकया डावनलोड बी कोन्ना मरे अरे बाबा हे पळय हे तुजे लिंक अशें शेअर करता हांव डावनलोड करिना कित्याक हांव थोडे जाण कितें करता मरे रेंज मेळना म्हणून रेंज मेळना थंय येता मरे आनी गरोयता म्हणटा आनी मागीर डावनलोड करता मरे आनी धाडटा एकामेकाक ताका लागून डावनलोड तशें डावनलोड करून शेअर करता हांव तुजें सॉंग लिंक शेअर करता अशें आयकलां की आदले तियात्रान फुकट काम करताले पूण आतांचे तियात्रीस रोखडेच आपलो शेअर सांगतात आदले तियात्रीस 100 रुपया 150 रुपयांक काम करताले आतांचे तियात्रीस 1000 1500 2000 असो शेअर सांगतात पण आदले तियात्रीस 100 उलयताले रुपयांनी उलयताले आनी आतां हजारांनी उलयता हाचेर तुजें म्हणणें कितें हें मातशें म्हाका बेजार कोन्न नाका तूं मरे ही सगळी मरे प्रश्न आमी तकली खायनाका हे मरे तूं आनी कोणाक वचून विचारता दिसता म्हज्या कडेन ह्या प्रश्नाचो जबाब ना हांव तुका प्लीज हिंगासर आतां तुज्या फुड्यान गरयतालो हांव सजमोन तूं आतां ओगी गरयतलो काय म्हूण पूण तूं मरे चड विचारूंक लागलो हांव वयता रे ना 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 म्हाका ना हांव वयता